हॅलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स अँड वेलकम बॅक टू द चॅनल. सुबली कशें आहे? बरें आहे तुमी? हांवूय बरो आहा. आनी आतां सकाळीची 5 जालें इट्स टायम 5 जालें आनी म्हाका आतां मारगांव वचपा जाय. माय आपयता. माय म्हळ्यार म्हजी सासमाय. ती म्हाका मारगांव मार्केटान भेट्टली आनी थिंग थोडो वचून चोवपा जाय, फ्रुट्स घेवपा जाय आनी ते एक मातसो हेल्प करपा जाय. आनी तेजे उपरांत हांव घरा येतलो. नेस मागीर बेबीयान सकाळीं फुडें 7 सुमार स्कॉल आहा, ती मागीर वयतो म्हणटू. सो तेका लागून हांव मातसो बेगीन उठलोलो कित्याक तेंगे ते सगळें रेडी करपा पडटा न्ही, टिफीन बी सगळें. आनी आतां हांव बसीन वयता. 5:30 सुमार बस येतली आनी समजा तुमकां मार्केटान मेळटा. चला मार्केटान मेळया. आनी फ्रेंड्स इचय माय मेळ्ळी म्हाका. हिंगा सद्या बनाना घेवपा येयलो. हिंग केळीं घेवपा येयलो. हिंग सगळीं केळीं आहा तिचे हिंचो माय सासमाय ते हिंग आख्खोच बाजार येयलो. चलो हिंग चोय ऑनियनस येयलो. ऑनियनस हिंग फ्रेंड्स आयज भशें डिफरंट. हिचो माय हिचो हिंग पावलो मुखार. हिचो हिंग सगळें ते घेवन बसलो. हेचे चोयले पेर बी आहा हिचे. वयले वद्दावनी हाचो फ्रुट्स आहा सगळो फ्रूट. हें घेता तें हें ड्रॅगन फ्रूट 200 रुपया किलो. हे मोसुंबे, एप्पल, ऑरेंजीस, पोमग्रेनेट 100 रुपया कितले रे? 150 रुपये दोन. नीचे ही पेरा. आतांचे हिंगा आमी हाडले पपाय सोपा येयले. ही पपाय यायचे आनी दाखयता तुमकां. चोयले फ्रेंड्स सगळो एपार घेवन आमी गाडयेन घायलो आहा. हीच ती गाडी आसा. हो तो टेम्पो दिसता पडटा तितून सगळो एपार लोड केलो सामान. आनी मा हिचय ते हें घेता. हीच पपाय घेता. आनी हिंग एक बेकरी शॉप आहा हिचय. सो ती मातसो उलोवपा हें जाता कित्याक थिंग तो एपारा टायम न्ही घेवपाचो, एपार घेवपाचो. तेका लागून ती मुको उलोवपा हें जाता. ती मातसो बिजी आहा. आनी हिंग सगळें जाय मार्केट आख्खो. सो फ्रेंड्स आतां मुगे सामान घेवन जालें आनी मागीर गेली वास्को टेम्पोर. आनी डेकोरेशन जायत भशेन डेकोरेशन येयलो आहा. चोय स्टारां बी चोयली डिफरंट टायप ऑफ स्टार्स. फूल ऑफ स्टार लँटर्न्स लायक एश कोन्न येयलो आहा. चोय बरें डेकोरेशन. आनी हो उल्हासागे स्टोर. सो तेंच्यांनी बरें केलो आहा डेकोरेशन हिंगा. आनी आख्खी स्ट्रीट हिचय हिंग बरें केलो आहा. चोय आख्खी स्ट्रीट लेटेस्ट डेकोरेशन चोयले सगळें बरें उडयलां. चोय शॉप बाप हिंग जालें. हिंग केलो व्हडलो. सो फ्रेंड्स आतां आमी चोवपा या क्रिसमस ट्री. चोय दाखयता तुमकां. आनी ही हांव एक्चुली मॉर्निंग दाखोवपा आहलोलो पूण सकाळीं तो काळोख चड आहलो न्ही बरो दिसनासली. सो आतां बरो कॅप्चर जाला. चोय हिंग तो आख्खो स्नो टायप सेटअप लायक डियर बी सगळें हिंगाचें. आनी ही न्हेसयली ती बाय उल्हास ज्युवेलर्स. सो चोय स्नोमॅन चोवपा शकता तुमी. फूल हें क्रिसमस फादर आनी सारकी ही न्ही सेंटर आहा. सो आनीक बरें दिसता कित्याक सेंटरा पडलें न्ही तें आनी मेन एट्रॅक्शन अशें जाता. आनी अर्दांनी चोय जायतो व्हडलो सेटअप मारला तेंच्यांनी. डियर बी सगळीं गायले बरो दिसता.
मेन लोकेशनार आनी रातीको LED पडली म्हणटच राती कडेन बरो हें येता तेका हायलायट जाता ती LEDचेर आख्खो फूल सेटअप. सो हे पाटी तेंच्यांनी अशें करून हो हें केलो आहा. गेल्या वर्सा पासून हांवें अशें करून चोयलें ना, पूण हे पाटी मातसो डिफरंट समथींग न्यू अशें करून जावपा जाय. आमगे क्रिसमस सारको ग्रँड आसपा जाय. चोय आनी ऑपोजीट टू आमगेले मुन्सिपालिटी कडेन थिंग आहा ती. आनी हिंग फर्स्ट न्ही फ्रेंड्स, हिंग कॅरल सिंगींग बी जालेलें फाटल्या दिसांनी. सो रातीचे हिंगा म्युजीक बी लायताय आनी लायटीचे ते हो सेटअप बरो दिसता. तुमच्यान रातीचे येवन चोवपा जाता. सो फ्रेंड्स आतां हांव पावलो घरा कडेन मारगांवसान. पोती सगळे हातीन हाय आनी वयता घरा कडेन. सारकी सकाळ फुडें न्ही बरीशी आतां थोंडाय पडलो आहा. सो मागीर मेळटा. आनी फ्रेंड्स सकाळीं येयलो आनी पयलीं च्या पिलो आनी हेचो दाखयता तुमकां. हेचो मायन दिलो आहा हिंग फ्रुट्स, ऑरेंजीस, बोरां, मागीर बनाना, पपाया, ते तोर, ड्रॅगन फ्रूट आनी एप्पल. चोय ते सगळें मायन घेवन दिलां आनी माय आमकां जायत बरें कोत्ता. हांव म्हणना म्हगेली माय सगल्यांगे माय आहाय, सासू माय आहाय, आमी तांकां बरे भशेन ट्रीट करपा जाय. आमी तांकां बरे भशेन चोवपा जाय, तेंगे कॅर घेवपा जाय, तांकां रिस्पेक्ट करपा जाय. तेन्ना तें सगळें बरेंपण जाता. आतां मुगे मामी डॅडी फाटल्यान चोय मुगे मामी डॅडी तरी मेलो आहा, भावूय मेलो आहा. तुमकां सांगलें स्टोरी केश को कितें जालें तें. तेजे फाटल्यान म्हाका केन्ना मुगे फॅमिलीन कोणेंच हाडलो ना. इच एंड एवरी फॅमिली मेंबर सदां आमकां ती सपोर्टान आहाय. कळ्ळें तुमकां न्ही फ्रेंड्स. सो आमी तांकां दुसरे फॅमिली मेंबर्स आमगे आसताय तांकां आमी बरे भशेन रावपा जाय. अशें करून केल्यार आमगे लायफ तें मागीर बरें जाता. आमी एकमेकां हें केल्यार. आनी फ्रेंड्स फाटल्या विडियोन म्हाका मुगे सबस्क्रायबरान कमेंट केलोले कित्याक हांव डेली विडियोज अपलोड करना काय म्हूण. फर्स्ट थिंग कितें तरी शेअर करपाक तुमकां आसपा जाय. कितें टॉपीक, कितें खंयची प्लेस जावं दाखोवपाक, कितें करपाक तेजे प्रमाणे हांव ती विडियो करता. खंय भायर वयता वा कितें आहलें. आनी फाटल्या दिसांनी हांव चोय बिजी आसलोलो. मुगे कजनागे वेडीक घालोले तेजे हांवें विडियो केले, सगळे अपलोड केलो आहाय. तुमी वचून चोवपाक शकता. शॉर्ट्स गायले जायत गायलां. आनी कितें आहा ती अपडेट्स दिता. फाटीं हांव ओल्ड गोवा गेलोलो एक पाटी वचून येयला. पूण आतां आनीक पाटी वयतलो तेदो हांव व्लॉग करतलो. लास्ट टायम हांवें विडियो बी कांय केलो ना. आनी चोय सगळें सांगत तुमकां. आतां बारीक बारीक काम आहाय म्हाका. घराको रोप बी धुवपा जाय. कित्याक आतां बरें वत येयलो आहा आनी रोप धुवन सुकत घालपा जाय. आनी चोय सगळें. आनी म्हाका सद्या खूंय जॉब बी आजून मेळ्ळो ना. ना म्हणून म्हाका गोंयानूय मेळ्ळो ना जॉब, ना म्हणून आजून मुगे भायर वचपाक जालें ना. तेदो जाता तेदो चोय सगळी अपडेट दिता हांव तुमकां. चोय आतां भायल्या वयता येयलोलो आनी व्यू आमगेलो. आनी आतां बरें सकाळीं शीं पडटा सारकें. आनी आतां मातसो वत एशें येयलो आहा. चोय आमगे झाडां भाडां अशें करून कट करपा न्ही कित्याक आमगे वारो मेळटा. वयल्या वयल्यान अशें करून सगळें. सो आजच्या व्लॉगान फ्रेंड्स इतलें. आमी मेळया नेक्स्ट विडियोन. मोग आसो आनी टील देन टेक केअर. बाय बाय. सी यू फ्रेंड्स.